अरे क्लायबर्ट तू आनी काका कितें जालें? डॉक्टर हांव म्हणजे घरकान्नीचे रिपोर्ट व्हरोंक आयलो. रिपोर्ट व्हरोंक आयलो? क्लायबर्ट म्हाका तुजेशी कितें उलोवंक जाय, मातशें म्हज्या केबिनान येता. बस क्लायबर्ट हांवें आयकलां तूं तुजे घरकान्नी कुवेत धाडूंक सोदता म्हणून, जाल्यार हें सत? होय डॉक्टर, हें जावन आसा सत. तू गोंयांत रावन तुजे घरकान्नीक परदेसांत धाडूंक सोदताय? आदी खंय घरकार आपली घरकान्नीक गोंयांत धरून आपूण परदेसांत वेताले. आतां हें सगळेंच बोलतेंच पडटा. पूण हें सगळें दुडवांक लागून करचें पडटलें डॉक्टर. दुडवांक लागून कोच्चें पडटा हें तुजें खरें, पूण जाण आसा मनी इज नॉट एवरीथींग. मुणगे दुडू म्हटल्यार सगळेंच न्हय. तूं आनी तुजी घरकान आमच्या हॉस्पिटलान येवन गेल्या उपरांत आमचे एके नर्सीन म्हाका तुजी सगळी खबर सांगल्या. तूं खंय तुजे घरकान्नीक परदेसांत धाडूंक जाय म्हणून तुवें तुजे घरकान्नींतल्या कुसव्यांतल्या भुरग्याक स्विश मारला. अबॉर्शन सो होय डॉक्टर, हें जावन आसा सत. कसलो दादलो रे तूं? दुडवाक लागून तुवें तुमच्या रोगताच्या भुरग्याक नाटक केलें. तुमी एकवट जोडलेलो एक नवो घोराबो घडोवंक न्हय. मोगान घडलेलो घोराबो तुमी तुमच्याच हातांनी पिसून. अरे तुमी दोगांनी हांगा गोंयांत काम करून फूल ना पाकळी कितेंय तरी जोडूंक जाता न्हय. त्योच पाकल्यो एकठांय करात आनी पयलीं तुमच्या रोगताच्या भुरग्याक जल्म करात आनी उपरांत तुमच्या मदलो कोणूय एकलो परदेसांत गेल्यार जाता. पूण आतां तुमचें जिवीत सुरू जालां. इतल्या बेगीन एकामेका सोशिल्ली पयस रावूं नाकात. फाल्यां कितें वायट वा बरें जालें जाल्यार तुमी चिंतूंक बसतलीं आमी कितें वायट केलां काय म्हणून. जें हांवें कितें सांगलां क्लायबर्ट ताचेर बारीक नियाळ कर आनी बरो तो रस्तो वेंचून काड. हांव चुकलो डॉक्टर, हांव चुकलो. तुवें म्हजे दोळे उगडले डॉक्टर आनी गिन्यान उजवाडायले. त्या दुडवांची आशेक लागून हांवें म्हज्याच रोगताचो इनोसंट जीव हांवें नाटक केलो. जर तर हांव खंय सर्विसेक गेलोलो जाल्यार हें अशें घडचें नासलें. आयताना म्हजी चिंतना बदलतलो आनी आमचो फुडार मजबूत करूंक वावुरतलो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं डॉक्टर. डॉक्टर हांव येता. म्हजी घरकार म्हजी वाट पळयता आसतली. हांव येता.